आता हे क्रोकोडायलिंग आहा जायते कडेन आसता क्रोकोडायलां पूण आतां हे कितें जालां चुकोन हिंग पावला आसतले आतां ते ते क्रोकोडायल इतले मनशां हे करपाक कांयच करपा ना ते पूण ते कितें खायलां कितें आपणान कितें रातचें खायलां ते सन बास्किंगा येता ते डायजेशना लागून आतां आमी एज फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वी वील ट्राय आय वील इन्फॉर्म इट टू माय ऑफिसर and I will let you all know like what we can do. Sir, but सद्याक आतां there is fear in the minds of the people because शेतान वयल्या लोकांनी so ते देंवपाकूय सोदना आनी without going down you cannot catch the crocodile. So what is the suggestion now as of now? That only I'll have to discuss it. See, because fear is there in everybody's mind. Everybody's mind. Now even if you sight a leopard, there is fear in people's mind. So that fear has to go off. Mainly that fear has to go. Now पहिले सरपा लागून fear जाताले नागीन हे करूपा येतली सरपा दाव दोतलो. Now that fear is gone. People catch snakes and give it to us sometimes. So now what is your next move? I have taken a video of this place. I'll discuss it with my officer and I'll get back to. But you are going to lay a trap. Then trap will go for trap. We can lay, but it's very difficult in a trap to get trapped. I just heard you saying sir that so जेन्ना तुम्ही भितर वयता that crocodile will go deeper in the water. Yes. So there are the villagers are asking you to give a safety net. Can anything be done on that? Yeah, that only I'll discuss it with my officer because those nets we don't have with us. So I'll discuss it with my officer and let it. But most probably it will not go this side. It will stay this side only because it's getting the sunlight, no. So it will stay this side only. सकाळी आमकां आमचे दोग जाण पावचे आसले हिंगा एकलो जीम आनी एकलो रेमीत आनी तेणी म्हाका फोन केलो की आमच्या तोड्यांत एक क्रोकोडायल येयला म्हणून आमी पळयलें जाल्यार ते सायडीन आसले आतां आमी फॉरेस्टा आपयले मिस्टर जुलियो येयलो आनी तेगे आनी ऑफिसर येयले आतां ते सकयल गेला तोड्यां गेला पूण आतां लोकांचे भिरांत कितें येयल्या की आतां ते रोंपताय ते तोंड काडटाय साफ कोताय ते लोक भिताय की आमचे आतां घांस मारीत आनी कितें जायत म्हूण आनी कितलीं आहा तेंय आमकां खबर ना आतां आमी पळयलां तेका लागून ते आतां आमी म्हणटाय तें कडेन तुमकां केसो सेफ्टी आहा तेका काडपाक आतां दुसरें कितें जालां हांव ते कडेन आतां उलयतालो आतां आमचे तोडे आनी ते थिंगा तेका हें आहा वचपाचें तें तो दुसरे सायडीक गेलें तें सारकें मुखार पावतलीं सो आमी म्हणटाले तेका थिंगा कितें ब्लॉक कर तुमचें कितें घालें आनी तें एक सायड बंद करूया आनी लोकां मातशें हो फियर बंद करूया म्हूण ते म्हणटा कितें दिश्टी पडलें जाल्यार आमकां फोन करे आतां कोण रावतलो हिंगा तेका चोवपाक तें दॅट इज हांव थोड्या शेतकार प्रेसिडेंट म्हणटा ते म्हाका फोन करता आनी सांगता अशें जालां आमकोड कितें जाता तें आमी फोन करून हाडले सगळे ऑफिसरां हांव वचूं हिंगा आहा सो आमकां कितें जाता तें आमी कोताय आमचो जावन आनी हांव हेंकाय देवोर कर म्हणटा आमचो रेमेश पांच आहलो तेकाय जिमाकूय तेणी जायते हें केलां हिंगा रिपोर्ट केले बाबा जुलय लोकडो येयला आमच्या फोनाक पूण कितें जाता आमकां सेफ्टी जाय ते हे सायडीक त्या वदां वचना जावपाक एक्चुली दिश्टी पडल्यार सगळीं भिलेलीं आहा हांव येयलो म्हाका कोणें सांगलें म्हज्या शेता कडेन क्रोकोडायल येयला हांव ताब्यात करून येयलो आनी पयलो पळोवपाक गेल्यार तो ऑलमोस्ट 1.5 मिटर मायज आहा ओके आनी सगळीं लोकांनी बी पळयला बायलांनी पळयला आतां हिंगा क्रोकोडायल लागून सगळें फां जालां सगळ्या कवरां आतां म्हजी बी कामदारां ती देंवपाक भितलीं कित्याक ऑलरेडी आमचे थोडें रोवन जालां थोडें रोवपाचें आहा सो ते देंव तेंगळ हातीक बी घांस मारी तें आमी कळचें ना बी सो तेंकां मातशें भिरांता ती आतांच म्हणटाली बाबा आमी कितें करून रोवपाचें अशें सो म्हाका दिसता आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कितें हें बरो प्रेशर घेवन हें कितें करून ताका धरून वचचें की आतां ते एक काय दोन आहा तेंय आमकां खबर ना ते हांवें पयलें तेन्ना एक हाडलें सो आतां ते कितलें आहा तें खबर ना अशें कितें एक नेट मारून तशें बी करून कितें करपाक जाय आनी तेका ते पयलें तो वयर आसतना तर नेट बी मारलेलें तें आनी बरें दिसतालें ते ऑलमोस्ट 2 वरां कितें वयर आहलें मागीर हांव तें पळयतालो मागीर देंवलें सकलाक सो आतां ते हुंयच्यान वयतले हे वाटेन लेफ्टान वयतले काय रायटान वयतले तें कांय खबर ना आनी लोकांक चड भिरांत शेतकारांक त्या लोकांची खूब शेतां रोवपाची उरल्या त्याला चोबो घेवन काडटा आसतना हातीक बी घांस मारलो जाल्यार ते डेंजर